व्हॅलेंटाईन डेक एक धक्कादायक बातमी मुखार आयल्या। उसगांवांत मयुरी वांयगणकर ह्या चलयेचेर प्राणघातक हल्लो केल्या प्रकरणा वयल्यान पुलिसांनी मंथन गावडे उसगांवच्या चल्याक अटक केली। एकतर्फी मोगाक लागून तरणाट्यान हल्लो केल्लो ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। इतिहासीक थळांक पर्यटनाच्या नदरेन उर्बा दिवपाच्या हेतान पर्यटन खात्या वतीन अंदूच्यान दर वर्सा शिवजयंती उत्सव व्हडा दबाज्यान मनयतले। दिवचले 18 आनी 19 फेब्रुवारी मुखेल कार्यावळ जातली। पर्वरी शिवाजी महाराजांचो पुतळो उबारला। ह्या पुतळ्याचे 19 फेब्रुवारीक सांजे उक्तावण जातले, मंत्री रोहन खंवटेन सांगला। तशेंच शिवाजी महाराजांच्या काळांतली शास्त्रां, ढाळी, पयशांची नाणी आनी हेर वस्तूंचे प्रदर्शन पर्वरी DIET सभाघरांत जातले। 18 आनी 19 फेब्रुवारी अशे 2 दीस सकाळी 10 ते 6 मेरेन हे प्रदर्शन उक्ते आसतले, अशी माहिती मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या। कमकुवत जाल्ले शिरगांवच्या शाळेक आता नवो साज मेळटलो। सुमार 40 लाख रुपया खर्च करून शाळा इमारतीची दुरुस्ती करतले, अशी माहिती मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी दिली। बुधवारा ह्या कामाचो आमदारान शुभारंभ केलो। शिरगांव शाळेच्या इमारतीक सुमार 60 वर्सां जायत आयल्या। हे इमारतीचे पाखे मोडल्यात। सरकारी मुळावे शाळेची इमारत कमकुवत जाल्ल्यान ही इमारत बंद करून इयत्ता 1 ते 4 मेरेनचे वर्ग सध्या देवस्थानाच्या मालकीच्या एका जागेत स्थलांतर केल्यात। ही जागा अडखळीची आसा, देखून शाळे खातीर नवी इमारत बांदची, अशी पालकांनी मागणी केली। दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान फाटली 5 वर्सां गोंया खातीर केल्ल्या उदरगतीचे रिपोर्ट कार्ड दिवचे, अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें। तर दक्षिण गोंयांत कोणीय बसूंक काँग्रेसूच जैतिवंत थारतली। हेरांक जैताची 1% सुद्दां संद ना म्हणून सार्दीन उलयलो। खासदार फंडांतल्यान सोमारा रिवणा मसणभुंयेचें उक्तावण दवरलां, थंय मुख्यमंत्र्यान येवचो आनी ताणेंच ताचें उक्तावण करचें, अशें सार्दीन म्हणटा। लोकसभे खातीर काँग्रेसीचे उमेदवार कोण आसतले हाचे कडेन सगळ्यांचें लक्ष लागून आसा। काँग्रेसी परंपरे प्रमाण दक्षिणेत कॅथलिक उमेदवार आसतलो की आनीक कोण संद मेळटली, हो सद्याक चर्चेचो विशय जाला। दुसरे वटेन काँग्रेसी वटेन उत्तरेंतल्यान कोणाक सोर्त फुटली हाचेरूय लोकांचें लक्ष लागून उरलां। लोकसभेचो दक्षिण गोंयचो इतिहास पळयलो जाल्यार 1962 मोगोपाचो मुकुंद शिंकरे, 1999 भाजपाचो रमाकांत आंगले आनी 2014 भाजपाचोच नरेंद्र सावयकर सोडल्यार चडशे फावट कॅथलिक उमेदवारांनीच दक्षिण गोंयांत जैत जोडिल्ल्याचें दिसून येता। दुसरे वटेन काँग्रेसीची परंपरा विचारांत घेतली जाल्यार काँग्रेसीन सुरवाती पासूनच दक्षिणे भितर कॅथलिक उमेदवारांकूच संद दिल्या।
श्री क्षेत्र कुरवपूर देवदर्शना खातीर गेल्ल्या दिवचल लामगांवच्या एका भाविकाक कुरवपूर हांगासर मरण येवपाची घडणूक घडल्या। शरद देसाय अशें ह्या भाविकाचें नांव आसा। काळजाचा आताकान ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा। देवदर्शनाक गेल्ल्या भाविकाक काळजाच्या आताकान मरण आयलें। व्यवसायान शेत तशेंच पदवीधर आशिल्लो मार्ना शिवलेचो संजय रिवणकर सध्या गांवठी भाजी आनी हेर सामान विकून आपल्या फॅमिलीचें पोट भरता। फाटलीं 4 वर्सां तो हो धंदो करता, जाल्यार फावल्या वेळार आपलो पारंपरीक धंदोय सांबाळटा। तरणाट्यांनी सरकारी नोकरेच्या फाटल्यान धांवन आसतना स्वताचो धंदो करचो असो संदेश संजय रिवणकर हांणी दिला। उत्तर गोंयांत तुमकां जाय तोच उमेदवार आमी दितले, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। उत्तरेंतल्यान काँग्रेसी वटेन लोकसभा वेंचणूक लडोवपाची कोणाचीच तयारी ना, कित्याक तर 1.5 लाख मतांनी हार खावचे परस वेंचणूक लडोवंक नाशिल्लीच बरी अशें काँग्रेसीच्या उमेदवारांक दिसता, अशेंय प्रमोद सावंत सांगता। म्हापशां भाजपाच्या लोकसभा कार्यालयाचें उक्तावण केल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। ग्रामीण विकास खातें सदांच गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांच्या उदरगती खातीरच वावुरतलें आनी तांच्यो समस्या सुटाव्यो करपाचें कार्य करतलें अशें विधान मंत्री गोविंद गावडे हांणी केलें। बुधवाराक गवळीवाडो कुर्डी हांगा ग्रामीण विकास खात्या वतीन कम्युनिटी हॉलाचें उक्तावण केल्या उपरांत मंत्री उलयतालो। बुधवारा पणजे 18 जून रस्त्यार लोकांनी मेळत थंय पार्क करून दवरिल्ल्या 7 गाडयांक येरादारी पुलिसांनी तालावां दिली। रस्त्या कुशीक तशेंच नो पार्किंग सुवातेर लोक गाडयो पार्क करून दवरतात, डबल पार्किंगय करतात आनी येरादारी कोयणी जाता। दुसरे वटेन स्मार्ट सिटीचें काम चालू आसा। मेळत थंय गाडयो पार्क केल्ल्या वाहन चालकांक येरादारी पुलिसांनी ताचेर कारवाय करीत तालावां दिल्ली अशी माहिती येरादारी पुलीस निरीक्षक चेतन सवलेकार हांणी दिली।
हरमल गिरकर वाड्यावयली आनी 33 बांदकामां गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणात रडारेचेर आसात. हे विशींचो अहवाल पंचायतीन बुधवारा उच्च न्यायालयात सादर केल्ल्याची म्हायती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान दिली. ह्या बांदकामाचो वेवसायीक उद्देशान वापर सुरू आशिल्ल्याचें पंचायतीन आपल्या अहवालात म्हणलां. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान ह्या बांदकामाची पळोवणी करून ती सील करपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिला. ह्या आदी गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी केल्ले पळोवणेत 217 बांदकामां बेकायदेशीर आशिल्ल्याचें दिसून आयिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. आमदाराच्या हस्तक्षेपाक लागून मुरगांव बंदरांतलो कार्गो हाताळणी आडखून पडल्या खंय. मुरगांव बंदरांत हाडिल्लो म्हाल फाटल्या कांय दिसां सावन तसोच पडून आसा. ताका लागून कंपन्यांनी आपल्या म्हालाचे हाताळणे खातीर गोंया भायल्या बंदरांचो सोद सुरू केला. मुरगांव बंदराचेर हाडिल्ले 2.8 लाख टन बॉक्सायट फाल्यां 10 दिसां सावन तशेंच पडून आसा. हो म्हाल गोंयच्यान बेळगांवां व्हरपाचो आशिल्लो, पूण थळाव्या आमदाराच्या हस्तक्षेपाक लागून तो अजूनय मुरगांव बंदरांतूच पडून आशिल्ल्याचें कळटा. PM विश्वकर्मा येवजणे अंतर्गत सगळ्यांक प्रशिक्षण मेळटलें आनी 17,500 म्हयन्याक मेळटले. तशेंच धंदो करपाक लाखभर रीण लेगीत मेळटलें. देखून सगळ्यांनी ह्या येवजणेचो लाव घेवचो अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सडये शिवोले पंचायत इमारतीच्या उक्तावणा वेळार आवाहन केलें. ह्या वेळार शिवोलचे आमदार डिलायला लोबो, कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो आनी हेर कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. भाजपाचे दोनूय लोकसभा उमेदवार केंद्रीय पावण्यार थारतले. आपले कडेन अजून मेरेन लिस्ट आयिल्ली ना, देखून हाचेर उलोवप योग्य जावचें ना अशें भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेन सांगलें. लोकसभेचे उमेदवार आमी निश्चित करिनात. हे विशींचो निर्णय पक्षाची संसदीय समिती घेता अशेंय ताचें म्हणणें. समाजवादी पक्षान राज्यसभेच्या 3 उमेदवारांची नावां जाहीर केल्यात आनी तातूंत नामनेची अभिनेत्री जया बच्चन हिका परतून उमेदवारी मेळ्ळ्या. ह्या वेळार तृणमूल काँग्रेसींतल्यान जया बच्चन राज्यसभेत वतली अशें म्हणिल्लें, पूण समाजवादी पक्षान तिका दुसरे खेपे उमेदवारी दिल्या. दुसऱ्या 2 उमेदवारां मदीं माजी खासदार रामजीलाल सुमन आनी आलोक रंजन हांचो आस्पाव आसा. रामजीलाल सुमन हो उत्तर प्रदेशांतलो दलित फुडारी म्हणून प्रसिद्ध आसा. आग्रा आनी अलीगड वाठारांत ताचो बरो प्रभाव आसा.
वेगवेगळ्या मागण्यांक राजधानी दिल्लीत आयिल्ले शेतकार वैध कारणाक लागून निषेध करतात अशें सांगून दिल्लीतल्या आप सरकारान भवना हांगाची मैदानाची जमीन तात्पुरती बंदखणी खातीर पुलिसांक दिवपाक न्हयकार दिलो. फाटले 2 दीस सुरक्षा दळान निषेध करपी शेतकारांक दिल्लीचे शिमेचेर प्रवास करपाक आडावपाचो यत्न केला. आंदोलकांक ताब्यात घेतले उपरांत भावना हांगच्या मैदानात आंदोलकांक रावपाची वेवस्था करपाची मागणी केल्ली, पूण आप सरकारान तें न्हयकारलां. देशांतल्या दर एका नागरिकाक न्याया खातीर आंदोलन करपाचो अधिकार आसा. शेतकारांक धरप चुकीचें अशें दिल्लीच्या गृहमंत्री कैलास गेहलोत हांणी म्हटलां. राजधानी दिल्लीत उच्च न्यायालयाक दिल्ले जमनीचेर राजकी पक्षान अतिक्रमण केलां अशें सांगून सर्वोच्च न्यायालयान मंगळारा अजाप उक्तायलें. सर्वोच्च न्यायालयान उच्च न्यायालयाक दिल्ले जमनीचेर खंयचोय राजकीय पक्ष कसो घेवन वचूंक शकता अशें म्हणलें. दिल्ली उच्च न्यायालयाक वांटून दिल्ल्या रावस एव्हन्यू प्लॉटाचेर आम आदमी पक्षाचें कार्यालय आसा. हो बंगलो पयलीं दिल्लीच्या येरादारी मंत्र्याचो राबितो आशिल्लो, पूण ते उपरांत तो पक्षान आपल्या हातांत घेतलो. दिल्ली सरकाराक ही जमीन मेकळी करपाक मेळना हाचेर आक्षेप दिवन सर्वोच्च न्यायालयान मंगळारा ती बेगिनात बेगीन रिती करपाचो निर्देश दिवन कोणेच कायद्याचें उल्लंघन करचें न्हय अशें सांगलें. महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी गोंयांमदीं म्हादयच्या उदकावयल्यान सुरू आशिल्लो वाद समाजिकायेन सोडयतले असो विश्वास म्हादय प्रवाह प्राधिकरणाचे अध्यक्ष PM स्कॉट हांणी उक्तायलो. राजधानी पणजेंत जाल्ल्या म्हादय प्रवाह प्राधिकरणाचे पयले बसके उपरांत ते उलयताले. म्हादय न्हंय पात्रांतल्यान उदक दुसरे कडेन व्हरू येता, पूण ताचे खातीर कांय नेम पाळचे पडटले अशेंय स्कॉट हांणी सांगलें. म्हादय न्हंय पात्रांतल्यान उदक व्हरपा खातीर DPR तयार करपाक जाय आनी महत्वाची गजाल म्हणल्यार ह्या DPRचे केंद्रीय एजन्सी वरवीं मूल्यमापन जावप गरजेचें आशिल्ल्याचें स्कॉट सांगता. स वर्साच्या चेडवाचे अपहरण करून ताका जिवेशी मारपाचो धक्कादायक प्रकार मोल्या 70 घडलो. ताचे तकलेर फातर मारिल्ल्यान चली गंभीर जखमी जाला. ताका उपचारा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयांत भरती केला. दुबाविताक पुलिशेन अटक केल्या. मोल्या 70 वाठारांत एका 6 वर्साचे चलयेक जिवेशी मारपाचो हो प्रकार घडला. ह्या प्रकाराक लागून मोल्या तशेंच केरी वाठारांत सध्या बोवाळ पडला. चलयेच्या घरा शेजाराक रावपी एका तरणाट्यान चलयेचे आवय बापूय नासतना ताका उखलून व्हेलें. उपरांत चिरे खणीर व्हरून ताचे तकलेर फातर मारून ताका जिवेशी मारपाचो यत्न केलो. पुलिसांक जखमी अवस्थेत ही चली एका काजीपोना सापडले. ह्या प्रकरणात पुलिशेन गोलू ठाकूर ह्या दुबाविताक अटक केला. आरजी फाटल्यान आतां आम आदमी पक्षानूय लोकसभा वेंचणुके खातीर उमेदवार जाहीर केल्यात. मात काँग्रेसीची अजूनय चर्चाच. आम आदमी पक्षान जरी आपलो दक्षिण गोंयचो उमेदवार जाहीर केलो तरी गोंयचे दोनूय खासदारकेचे सीट हे काँग्रेसीचेच. अमित पाटकराचो दावो.
दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान फाटली 5 वर्सां गोंया खातीर केल्ल्या उदरगतीचे रिपोर्ट कार्ड दिवचे अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें। मंगळारा दक्षिण गोंयांत वेंचणुकेच्या कार्यालयाचें उक्तावण केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो। सार्दिनाक खासदार निधीचो कसो वापर करचो हें लेगीत अजून सारकें खबर ना अशें मुख्यमंत्री म्हणटा। संसड्या वयल्या कोयराचेर प्रक्रिया करून विंड्रो सिस्टमा वरवीं सारें तयार करपा खातीर मडगांव पालिकेन कोट्यांनी रुपया मोडून प्लॅटफॉर्म आनी शेड बांदली। पूण मडगांव पालिका संसड्या वयलो कोयर साळगांव आनी कुडचड्यार व्हरता अशें आयकुपाक आयलां। तुमकां हो कोयर साळगांवां आनी कुडचड्यारूच व्हरपाचो आशिल्लो जाल्यार कोट्यांनी रुपया मोडून प्लॅटफॉर्म आनी शेड कित्याक बांदली असो प्रश्न शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतिनो विचारता। महाराष्ट्राचे आदले मुख्यमंत्री काँग्रेसीचे फुडारी अशोक चव्हाण हांणी सोमारा राजिनामो दिलो। भाजपांत प्रवेश करतलो काय प्रश्न विचारल्यार ताणें आपली फुडली भुमिका स्पश्ट ना अशें म्हणिल्लें। मात मंगळारा दनपरा तांणी ताच्या कार्यकर्त्यांनी भाजपांत प्रवेश केलो। वास्को स्वतंत्र पथ रस्त्याच्या कुशीक आशिल्ल्या मुरगांव पालिकेच्या मैदानात फूड कोर्ट येता। ह्या फूड कोर्टाक काँग्रेसीचे फुडारी नजीर खान हांणी विरोध केला। भुरग्यांक खेळपा खातीर आशिल्ल्या ह्या मैदानाचेर फूड कोर्ट नाका, तो दुसऱ्या सरकारी जागेत व्हरचो अशी मागणी तांणी केली। जाल्यार ही सुवात वापरावी विणे पडून उरिल्ली म्हणून थंय फूड कोर्ट हाडपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती मुरगांव पालिकेचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकर हांणी दिल्या। कोळम काणकोण हांगा एक नागरिकाक मरण आयला। 71 वर्सां पिरायेचो क्रिस्टोफर विलियम्स हो मनीस युकेचो नागरीक आशिल्ल्याचे पुलिशेच्या प्राथमीक तपासणेंत कळ्ळां। तो काणकोणा भाड्याच्या रुमांत रावतालो। पुलीस हाचो फुडलो तपास करतात।